हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें? वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। आमकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिन लायव्हाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। ह्या न्यूज रूम बुलेटिन लायव्हान दर दिसा घडपी घडणुकांचो आमी नियाळ घेता। आयच्या दिसा खंयच्यो खंयच्यो घडणुको घडल्या त्यो जाणून घेवया। सगळ्यांत पयलीं या आमचे डेस्क इन्चार्ज सुशांत गावस हांच्या कडेन। चवथी निमतान भरिल्ल्या अष्टमीचे फेरयेन खंय पणजे महानगरपालिकेक मालामाल केल्या खंय ह्या वर्सा जो अष्टमीचे फेरयेंतल्यान जी येणावळ आयल्या ती 1,12,00,000 जावन आसा। पूर्व वर्सा 90 लाखांची येणावळ आयिल्ली आनी ह्या वर्सा 1,12,00,000 सुमार 23 लाख रुपया ह्या वर्सा पणजे महानगरपालिकेक फायदो जाल्लो आसा खंय। दुसरी म्हत्वाची अपडेट जी बिचोलेच्यान येता, दिवचले खंय फाटल्या 4 वर्सान सुमार 4 खून जाल्यात। ते भायर चोरयो आनी घरफोडी म्हणा किंवा हेर क्रायमाच्यो घडणुको वाडतच आसात। चडशा क्रायमांनी खंय गोंया भायले जे लोक आसात तांचो आस्पाव आसा अशें दिसून आयला। सो ह्यो दोनूय सविस्तर बातमी तुमकां साताच्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो। सुशांत सरान आमकां 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा। आनीक एक म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार गोंयांत सद्या गुन्यांव वाडिल्ल्यान हळदोणेचो आमदार कार्लोस फेरेरान हांणी हुस्को उक्तायला। गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था कोसळिल्ल्यान लोक सद्या असुरक्षीत आसा अशें आमदार कार्लोस फेरेरा हांचें म्हणणें आसा। फुडें वचुया उत्तेजा गावस हाचे कडेन आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाच्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स। आयज कालच्यान म्हटल्यार मंगळार राती सोमार रातीच्यान पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून वेर्णा लोटले म्हामार्गाचेर आयज पालसण कोसळ्ळे। सुदैवान कोणाक जिवीतहानी जावंक ना। ताका लागून जे वेर्णाच्यान लोटले वचपी जी येरादारी आसा ती दुसऱ्या वटेन घुंवडायल्या आयल्या। तर ही बातमी तुमी आयच्या सताच्या बुलेटिनाक पळोवची। उत्तेजन आमकां एक म्हत्वाची अपडेट दिल्ली आसा। आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हणल्यार धारबांदोडेच्या तामसडो वाठारांतली अंगणवाडी निमणे सरकारी मुळाव्या शाळेंतल्या रिकामी कुडींत आतां स्थलांतरीत केल्या। अंगणवाडी स्थलांतरीत करपाचो आदेश शिक्षण खात्यान जारी केल्लो। फुडें वचुया आमचे न्यूज एंकर दिप्ती कडेन आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयचे दिसाचे अपडेट। हालीसराक सद्या UPI पेमेंट जो आसा ते सगळेच करतात। स्कॅन केले की कोणाकूय खंयचे सुवातेर पेमेंट करपाक मेळटा। पूण सद्या फाटल्या कांय दिसा साकून UPI ट्रान्झॅक्शनाचेर सरचार्ज लागतलो अशी चर्चा सुरू आसा। आनी ह्या विशींचो जेन्ना हें घेतलो सर्वेक्षण केलें तेन्ना सर्वेक्षणाचे निकाल जे निष्कर्श जे मुखार आयले त्या प्रमाणे 75% UPI पेमेंट वापरप्यांनी सांगिल्लें आसा जर सरचार्ज लायलो जाल्यार ते UPI पेमेंट बंद करतले वापरप। सो ही एक म्हत्वाची अपडेट। आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार देशांत सद्या मंकी पॉक्साचो क्लेड 1B वेरियंटाचो पयलो जो दुयेंती आसा तो केरळांत सांपडिल्लो आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे तो UAEंतल्यान परतल्लो आनी जेन्ना ताची चांचणी केली तेन्ना ताच्या भितर हे लक्षणां दिसून आयलीं। आनी अशाच आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेटां खातीर टॉप 25 हे मुजरत पळोवचें। दिप्तीन आमकां 2 म्हत्वाचे अपडेट्स दिल्ले आसा। फुडें वचुया आमचे न्यूज एंकर संजना कडेन आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाचे म्हत्वाचे अपडेट्स। कोण बीच वेडिंग बीन करपाक सोदता जाल्यार तांचे खातीर ही बातमी आसा। सरकारान फाटीं एक दिसा खातीर 1 लाख अशें शुल्क दवरिल्लें बीच वेडिंगा खातीर ते आतां रद्द केलां। आनी पयलीं जशें म्हणजे 5 दिसां खातीर 1 लाख रुपया आशिल्ले तशेंच आतां आसतलें आनी 5 दिसां उपरांत दर दिसा 10,000 रुपया अशें शुल्क आसतलें अशी दुरुस्तीची नोटीस सरकारान परत जारी केला। ह्यो ज्यो आमच्या सब एडिटर्स आनी न्यूज एंकर्सांनी तुमकां बातमी दिल्ल्यो आसा त्यो गोमंतक टुडे ह्या साताच्या बुलेटिनांत पळयात। तशेंच आनीकय म्हत्वाच्या अपडेट्सा खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। कॅमेरामॅन यश आडारकरा सयत हांव ऐश्वर्या केरकर।
हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेऊन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या वेसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV.